नमस्कार योकार गोवा टुडे स्मिता येळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। उत्पलाक तिकेट न्हयकारुना ताणे न्हयकारल्या 5 वर्सांनी पणजे उत्पलूच हे उतर दिल्ले। बाबुशान मान्य केल्ले पार्सेकारान पर्याय दिवनूय उमेदवारीचो इश्यू केलो। फडणवीस हेड ऑन। बीजेपी काँग्रेस समर्थकांनी पक्ष बदलूंक जाय म्हणून ना, मात हे खेप आपाक मत मारून सरकाराची संद दिवची। सरकार आयल्यार दरेक घराब्याक 10 लाख केजरीवालाचो उलो। गोंयांत दिसपट्टी कोविडाची मरणां सरासरी 9 म्हऱ्यान आंकडो देवना। बिरेस्तारा आनीक 9 सोंपले। चडशे वाशीन घेवन आशिल्ले। पॉझिटिव्हिटी 15% सकयल देवना। बीजेपीचे घरमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ, स्मृती इराणी, नितीन गडकरी, अध्यक्ष नड्डा फुडल्या 7 दिसांत प्रचाराक गोंयांत। राहुल गांधीची शुक्रारा सांखळी सभा। आवेर्तादान प्रतिमाचो कॅरेक्टर वयर काडलो म्हणून इश्यू। मिडिया मुखार येवन प्रतिमान गळयली दुखां। बायलांचे कॅरेक्टर असॅसिनेशन करतल्याक खंय मतां मारूं नाकात। आनी वेंचणूक तेंकता तशी राजकीय पक्ष उमेदवारांची तपोभूमीर यो वच। उत्पल पर्रीकार बीजेपीचो ग्लेन, आपाचो म्हामरे, टीएमसीचो समील, मोगोचो सावळ बिरेस्तारा तपोभूमीर। उत्पलाक तिकेट न्हयकारुना ताणे बीजेपीची तिकेट न्हयकारला। ताणे पक्षांत थोडो तेंप वावुरपाचो। 5 वर्सांनी पणजे उत्पलूच उमेदवार हे उतर आपणे बाबुशा मुखार ताका दिल्लें। बाबुशान मान्यूय केल्लें। स्ट्रॅटेजिस्ट फडणवीस हेड ऑन। पार्सेकारा फाटल्यान जिखपा इतली मतां ना हें ताका दाखोवन दिल्लें। केंद्रीय फुडाऱ्यांनी ताचे कडच्यान 3 पर्याय मागिल्ले। पार्सेकारान उमेदवारी खंय प्रतिश्ठेचो इश्यू केलो। मी असं म्हणेन की आम्ही उत्पलला तिकीट नाकारलं नाही, उत्पलनी आमचं तिकीट नाकारलं, भाजपचं तिकीट नाकारलं, कारण आम्ही त्याला चॉईस दिला होता। आणि त्याचं कारण हे आहे, शेवटी पणजीतली आजची परिस्थिती वेगळी आहे। भारतीय जनता पक्षामध्ये तुम्ही बाबूश यांना घेतल्यानंतर आणि 3 वर्ष त्यांना पक्षामध्ये आमदार म्हणून ठेवल्यानंतर आणि त्यांच्या सपोर्टने सरकार चालवल्यानंतर 3 वर्षानंतर तुम्ही हे नाही म्हणू शकत ना। मग मनोहरभाईंना जर बाबूश यांच्याबद्दल ऑब्जेक्शन नव्हतं तर आज 3 वर्षानंतर त्यांच्यावर असं ऑब्जेक्शन कसं घेता येईल? त्यामुळे मला असं वाटतं की काही लोक जे आहेत ते उत्पलला मिसगाईड करतायत। 5 वर्षांनी पणजी उत्पल पर्रीकर लढेल हे उत्पलला मी सांगितलं, मी बाबूशशी बोललो, त्यांनी ते मान्य केलं। आता याच्या पलीकडे काय करता येईल? व्हॉट एल्स कॅन आय डू ऑर द पार्टी डू? बेसिकली पर्रीकर मी म्हणतो तेव्हा त्याचा उत्पलही आला, मनोहर पर्रीकरही आले, घराणंही आलं। पार्सेकर म्हणतो तेव्हा पार्सेकर सर आले। हे 2 व्यक्ती अशा होत्या, भारतीय जनता पक्षाच्या गोव्यातील 2 मुख्यमंत्री, म्हणजे पहिला मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचा दुसरा मुख्यमंत्री जर कोणी असेल तर लक्ष्मीकांत पार्सेकर। आज या दोघांनाही म्हणजे एकाच्या कुटुंबाला आणि सरांना स्वतः असं वाटतं की आपल्यावर अन्याय झाला आहे। पक्ष ज्या दिशेने चालला आहे दॅट इज नॉट द पार्टी दे फाउंडेड। हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? असं आहे की आणि म्हणून मी स्वतः पार्सेकर सरांना घेऊन दिल्लीला गेलो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी, माननीय अमित शहाजी आणि BL संतोषजी यांच्यासोबत मीटिंग केली। अमित शहा साहेबांनी आणि अध्यक्षांनी त्यांना स्पष्ट सांगितलं की तुम्हाला काय हवं आहे ते सांगा, तुम्ही आम्हाला हवे आहात, तुम्ही आमच्या पक्षाचे जुने कार्यकर्ते आहात। आत्ताची स्थिती तिथे निवडून येण्याची नाही आहे, पण म्हणून तुम्हाला वाऱ्यावर सोडायचं नाही आहे। केंद्रात, राज्यात, पक्षात, सरकारमध्ये काय पाहिजे सांगा, तुम्हाला आम्ही देऊ। म्हणजे मला आत्ताही शब्द आठवतात, आप आपके 3 प्राथमिकता लिखकर दीजिए, हम कर देंगे। पण आता पार्सेकर सरांसारख्याही पक्षाच्या जुन्या जाणत्या माणसानं असा प्रेस्टीज इश्यू करून नाही मला लढायचंच आहे। बरं खरं सांगतो की लढून निवडून येण्यासारखी परिस्थिती असती
पहिलं आम्ही तिकीट पार्सेकर सरांना दिलं असतं, पण ते सर्वेतही दिसत नव्हते. त्यांना आम्ही दाखवला होता सर्वे. बीजेपी काँग्रेसीच्या समर्थकांनी पक्ष बदलूंक जाय म्हणून ना, मात हे खेप आपाक मत मारून फक्त 5 वर्सां खातीर एक संद दिवची म्हणून दिल्लीचो मुख्यमंत्री आपाचो निमंत्रक अरविंद केजरीवालाचो उलो. फाटल्या 15 वर्सांत खंय बीजेपीच्या आमदारांनी भ्रष्टाचार सोडून वेगळे कांयच केल्लें ना. आप सत्तेर आयल्यार खंय दरेक घराबाक 5 वर्सांत 10 लाखांचो आधार जातलो. आज मैं गोवा के उन लोगों को एड्रेस करना चाहता हूं जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं या बीजेपी के वोटर्स हैं, कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं या कांग्रेस के वोटर्स हैं या दूसरी पार्टियों के सपोर्टर या वोटर हैं. मैं उनको पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आने को नहीं कह रहा. मेरी उनसे अपील है कि आप सब लोग अपनी अपनी पार्टी में रहिए. आम आदमी पार्टी में मैं आपको आने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और गोवा के भविष्य के लिए इस बार एक बार झाड़ू पे वोट दे दीजिए. अपनी पार्टी को एक बार के लिए अपनी पार्टी को भूल जाइए. कुछ नहीं किया बीजेपी ने 15 साल में जब उनका राज था. अभी भी मैं आपको बीजेपी छोड़ के आने के लिए नहीं कह रहा. मैं आपको केवल ये कह रहा हूं कि एक बार, इस बार आप आम आदमी पार्टी को वोट दे दीजिए. इन 15 सालों में जब बीजेपी का राज था, बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने घोटाले किए, बीजेपी ने स्कैम्स किए. गोंयांत कोविडाची दिसपट्टी मरणां कितले दिसूच जाले सरासरी 7 ते 9 म्हाऱ्यानूच. आंकडो देवना. बिरेस्तारा आनीक 9 जाण कोविडान सोंपले. चडशे वाशीन घेवन आशिल्ले. नव्यो केशी 618. पॉझिटिव्हिटी रेट 15%. सॅम्पल टेस्टिंग देवन 4000चेर पावलां. एक्टीव केशींचो आंकडो 7000 सकयल देंवलो. कोविडान आज मेरेन गोंयांत 3717 सोंपल्यात. गोंयांत डबल इंजीन न्ही 10 वर्सां जाली ट्रबल इंजीन चलता. काँग्रेसीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस रणजीत सुरजेवाला म्हणटा, ह्या सरकारान 16 लाख लोकांक लुटपाचें आनी फटोवपाचेंच काम केलां. सामाजीक अन्याय, भ्रष्टाचार, म्हारगाय ही बीजेपीची कामगिरी. काँग्रेसीचो राष्ट्रीय फुडारी राहुल गांधी शुक्रारा गोंयांत. सांखळी मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात सभा. काँग्रेसीचो जाहीरनामोय रिलीज करतलो. There is no double engine government in Goa, there is only trouble engine government in Goa. And BJP has become the symbol of inequality, injustice, income disparity and inflation in Goa. Almost 16 lakh Goans, they have been duped, deceived and defrauded by the illegitimate Bharatiya Janata Party government's misrule and misgovernance. Actually, if I was to borrow a phraseology that BJP and Prime Minister Modi often uses, they are synonymous with 4 I's. That is inequality, injustice, income disparity and inflation. That's what BJP is. For BJP, Goa is a golden goose that they are milking for money. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी शुक्रारा गोंयांत येता. मुख्यमंत्री सावंताच्या सांखळी मतदारसंघात राहुलाची भौशीक सभा. पर्यटन मळावेले लोक, अंगणवाडी कर्मचारी आणि हेर गटांकडेन ताचो संवाद जातलो. कार्यकर्त्यांबरोबर उलोवप जातले. उपरांत तो काँग्रेसीचो जाहीरनामो रिलीज करतलो. So it's going to be a historic program और इस प्रोग्राम में हमारा मैनिफेस्टो भी रिलीज़ हो रहा है. कल राहुल जी हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो भी रिलीज़ करते, जो हम वादा और हमारा जो प्रॉमिसेस है, व्हाटएवर द प्रॉमिसेस आर देयर फॉर द पीपल, दैट विल बी टोल्ड टुमारो बाय श्री राहुल गांधी हिमसेल्फ. So it is going to be a very special event and it's going to give kickstart. Already our campaign is going very well, but it will give us even more energy in the next 10 days
for the run-up to the polling day. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वेंचणूक लागीं पावता तशे बीजेपीचे स्टार कॅम्पेनर गोंयांत येवपाचे तयारेत. शेड्यूल फायनल. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, घरमंत्री अमित शहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग, स्मृती इराणी आनी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा गोंयांत स्टार कॅम्पेनर म्हणून येवपाचे. 5 फेब्रुवारा सावन 11 फेब्रुवार मेरेन स्टार कॅम्पेन चलतली. गोंयांत आरोग्य सेवा आनी शिक्षण वेवस्थेत सुदारणा करपाचें उतर TMCन दिलां. सरकार आयल्यार फुडल्या अर्थसंकल्पात शिक्षण आनी आरोग्याच्या मळाक अर्थीक तरतूद वाडोवन दितले म्हूण उतर. भलायकी मळार राज्य आनी तालुको पावण्यार हॉस्पिटलां, घरा खातीर मेडिक्लेम, कामगारांक हेल्थ कॅर इन्शुरन्स, शिक्षणाक डिजिटल क्लासरुमांचो TMCचो प्रस्ताव. 1.35% जे बजेटरी हें आसा GSDP प्रमाणे म्हणजे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टीक प्रॉडक्ट हेजे प्रमाणे 1.35 जे सध्याचे बजेट आसा ते डबल करून 2.75% जातले. तशेंच 2 सुसज्ज अशी मेडिकल हॉस्पिटल्स जेतून 180 सुमार भुरगे शिकतले प्रत्येक हॉस्पिटलान आणि 1000 पर्यंत खाटींची व्यवस्था आसतली. तशेंच प्रत्येक तालुक्यान एक बऱ्यांतले बरें हॉस्पिटल विथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अँड ऑल फॅसिलिटीज ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर विल बी प्रोवायडेड. ताका लागून 2.3% जी आसा ती वाडोवन 6% करपाचे TMC थारायला. एक साधारणशे सुद्धा आयज LED TV लायत जाल्यार एक 20-30 हजार रुपया खर्चान बऱ्यात बरे तुका व्हिडिओज, बऱ्यात बरे तुझे लेसन्स हे दाखोवपाक शकता. आम्ही कित्याक लागून व्हडले विचार करया. जी बेसिक नॉलेज असता पळय, बेसिक डिजिटली जे स्कूल करपाक शकता पळय, आम्ही ते करपाक शकता. बट तांकां आमी एक कार्ड सिस्टम दितले वेरेन दे ट्रॅव्हल एनी स्कूल. समज तांकां फाल्यां खंयच्याय प्रोजेक्टाक खंय भायर सुद्धा वचपाक जाय दॅट्स कार्ड विल बी यूज फॉर अ ट्रान्सपोर्टेशन. सो गोवा तृणमूल काँग्रेसान इलेक्शनाक देवच्या पयलीं 3 म्हयन्या पयलीं आमी युवा शक्ती स्कीम म्हणून कार्ड काडलेले आसा. ह्याचो सगळ्यात पयलीं जो 18 to 45 एज ग्रुपात जे स्ट्रगलिंग एज असता भुरग्यांचे, जे एज्युकेशन शिकपाचे एज असता किंवा बरे प्रायव्हेट कोर्सेस करपाचे एज असता, ह्याच्या खातीर तुमकां 20 लाख पर्यंत लोन दितले. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. मया हे फावट गोवा फॉरवर्डाच्या उमेदवाराक हाडटले म्हणून थंयचे मायनिंग बंदी पिडीत ट्रकवाले सांगतात. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत काँग्रेसीच्या वावुरपी फुडाऱ्यांक घेवन मया गोवा फॉरवर्डाच्या संतोष सावंताच्या प्रचाराक भोवलो. मायनिंग धरून मयेच्या बाकीच्या इश्यूचेर बीजेपीचे सरकार आनी बीजेपीचे मयेचे आमदार खंय फेल. फुडलें सरकार गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसीचें. काँग्रेस सरकार जे आश्वासन दिता ते खरें करून दाखयता. आमच्या चिदंबरमान सांगला आमचे सरकार आयले 1 म्हयने भितर आमी लिगल टीम हाडून गोंयांत बसयतले, सगळे सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट सगळे स्थळी करतले आणि 1 म्हयने भितर आमी लिगल मायनिंग कमेन्स करतले. हे स्पष्ट आश्वासन चिदंबरमान दिल्लें आसा. आमचे मॅनिफेस्टो कितें आसतलें की बीजेपी पक्ष जो पण कॅन्डिडेट दिता आणि जो आमदार निवडून येता मतदारसंघात ते इनसफिशियंट आसा आणि ते काम करून लोकांचे जे प्रश्न आसा पळय ते मिटोवंक पावले ना. येणारा जो सरकार आसा तो गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस पार्टीचोच सरकार येतलो. आणि युतीचो उमेदवार संतोष सावंत एका काँग्रेस पार्टीचे पुराय पाठबळ दिवपाक आमी खंबीरपणान हांगा त्यांच्या बरोबर आसा. एक लक्षात येता लोकांचो एक निर्धार आसा, गोंयच्या प्रजेचो निर्धार आसा की परत बीजेपीच्या सरकाराक ह्या गव्हर्नमेंटाक सत्तेर हाडप ना हो पूर्णपणे निर्धार गोंयच्या जनतेन केल्लो आसा. आता आमकां बीजेपीन लास्ट टायम प्रॉमिस केले आमी बीजेपीक हाडलो आमी निवडून. सो बीजेपी आज 10 वर्सां जाली बीजेपी कडेन जायना. मायन तांकां नाकात मायन चालू केल्ल्यो. सो आमी आतां काँग्रेस पार्टीक आनी गोवा फॉरवर्डीक वोट करतले की तेंच्या आमकां एक्सपिरियन्स दिला की मायने जाता तितले बेगीन चालू करता. सो आमी तांकां एक चान्स दिवपाक जाय सगळ्यांक मेळोन आनी ते काम करून दाखयतले मायनीचे इश्यू. नावेली आवेडतानान प्रतिमाचो कॅरेक्टर वयर काडलो म्हणून इश्यू.
काँग्रेसीचो आवेडतान आनी आपाच्या प्रतिमाचे आरोप प्रत्यारोप वैयक्तीक लेव्हलार पावल्यात. बिरेस्तारा मिडिया मुखार येवन प्रतिमान दुखां गळयली. आवेडतारान नाका जाल्ली उतरां दिल्ल्यान खंय तें दुखावलां. बायलांचे कॅरेक्टर एसोसिनेशन करपी उमेदवारांक नावेलकारांनी मत मारचें न्ही म्हणून आपाचो उलो. First time, people of Goa are seeing Pratima crying. I don't know what's wrong with her. ते मातशें तकलेन आलोलाय जाल्यार कळना म्हाका. I don't say anything to her because her character everybody knows what type of a person she is. दिसाचे मेळ जाल्यार सेम रातीचे मेळ जाल्यार तेंच. ते सांगता की हांव ऑलरेडी जिखिल्लो आसा तेगे हिसपान. हांव जिखोन BJP वयता खंय आनी ऑलरेडी BJPन म्हाका स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफर केल्या. सो इट्स एज गुड एज शी इज एक्सेप्टिंग दॅट शी इज लॉस्ट द इलेक्शन्स एंड आय एम द विनर इन नावेली. आय डोंट नो वॉट्स रॉंग विथ हर. ते मातशें तकलेन आलोलाय जाल्यार कळना म्हाका. People of Goa are seeing Pratima crying. After doing so much of work for the people of Goa and Goans, you have come on my character yesterday. If I was, you have said that character नाशिल्ली बायल ती सकाळी एक रातची एक जेन्ना रस्त्यार मरताले लोकांक लागून हांवें इतल्यो केसीस घेतल्या म्हजे तेन्ना तुगे आशिल्लो. कोविडा टायमार जेन्ना नावेली भोंवताले लोकांक जेवण राशन दिवपाक तेन्ना म्हज्या कॅरेक्टराचेर कित्याक उलोवना. येस, आय एम टेलिंग द पीपल ऑफ गोवा, स्पेशली नावेली, दीस पीपल हू डोंट नो टू रिस्पेक्ट द वुमन हू आर कमिंग एट दिस लेवल, प्लीज सी दिस वॉट्स हॅपनिंग. दे डोंट हॅव any right to get your votes, and especially माझे 50% जे नावेलीच्यो भयण्यो आसा. तुमकांय सांगता, इतलें काम करून म्हाका रिस्पेक्ट करपाक कळना जाल्यार तुमकां आनी कितें दारान रिस्पेक्ट दितलें म्हणून. देव बरें करूं. वेंचणूक तेंकता तशी राजकीय पक्ष उमेदवारांची कुणय तपोभूमीर ब्रह्मेशानंद स्वामीचे भेटीक यो वस सुरू. उत्पल पर्रीकार, BJPचो ग्लेन, आपाचो म्हांबरे, TMCचो समील, मोगोचो सावळ, भंडारी समाजाचो अशोक नायक अशे कितलेशेच आमदार उमेदवार फुडारी बिरेस्तारा तपोभूमीर पावले. स्वामीक पद्मश्री मेळ्ळ्या म्हणून खंय परबीं दिवंक गांठभेट. सद्गुरू ब्रह्मेशानंद जी स्वामीचे दर्शन घेवपाक आयला आनी तांकां जो सरकारान पुरस्कार दिला ताच्या खातीर अभिनंदन करता. आनी तांणी तांचो आशिर्वाद घेवपाक आयला आनी जो मार्गार हांव सद्या फुडें चल्लां ताच्या बद्दल ताणें म्हाका बरो एक आशिर्वाद दिला आनी शुभेच्छाय दिल्या. पयले सुवातेर सद्गुरू ब्रह्मेशानंद स्वामीजी हांचो आशिर्वाद घेवपाची म्हाका संदी मेळ्ळी आनी दुसरी म्हटल्यार तांकां पद्मश्री अवॉर्ड सन्मानीत केल्लो आसा. त्या प्रत्येक गोमंतकीयाचो अभिमानाची गोश्ट आनी तांचे अभिनंदन करपाची म्हाका संदी ताणें दिली आनी तांच्या आशिर्वाद घेतल्या नंतर खंय तरी एक उर्बा आनी एक प्रोत्साहन आनीक वाडलेलें आसा आनी ताणें एक विजयशील आशिर्वाद म्हाका दिल्लो आसा. कुमारदेव मतदारसंघांच्यान येणाऱ्या विधानसभेची निवडणूक हांव जी लडयता तातूंत म्हाका तांचो आशिर्वाद ताणें म्हाका मनपूर्वक दिल्लो आसा. बाबाक आमी मेन म्हणल्यार अभिनंदन करपाक आयले. जे पद्मश्री भारत सरकारान तांकां भूषण केल्लें आसा ताका मुद्दम अभिनंदन करपाक आयले. त्याच बरोबर तांचो आशिर्वादूय घेवपाक आयलो. सो जी आतां निवडणूक आसा खंय तरी तांचो आशिर्वाद आमकां जाय. गोंयांत ताणें खूब काम केलें आसता, तांच्या संप्रदायान खूब काम केलें. बरे स्पिरिच्युअल लिडर म्हणटात तशे गोंयचे. सो तांचो आमकां आशिर्वाद एकदम मोलाचो तो घेवपाक आमी मुद्दम आयले. आयज हांव ब्रह्मेशानंद स्वामीजीचे आयज हांव आशिर्वाद घेवपाक आयल्लो आसा. ताका पद्मश्री अवॉर्ड मेळ्ळो आसा त्या खातीर आयज हांव ताका मेळूंक आयलो. ताका अभिनंदन केलें आनी ताजी ब्लेसिंग घेतलेली आसा. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रोनेटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, नितळसाण राखात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात, घेवंक लायात. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.